बरोवन दिया हेजेर की तुम्ही कितल्या दिसान काडटले सगळे आणि तुम्ही काडटा जाल्यार आमचें काम कमी जातलें ते काडटा जाल्यार बरें जालें नाल्यार आमी काडटले आणि फ्रेश डेडलाईन फ्रेश डेडलायन 15 तारखेक काय 18 तारखेक कितें हियरींग आसा हायकोर्टाचें ती तांकां सांगलां तूं यू गो हायकोर्टाक तुमी ते म्हणटा हायकोर्टाक आमी कन्विन्स करूं शकता दॅट रायट टू यू गो एंड कन्विन्स हायकोर्ट इफ हायकोर्ट टेल्स अस टू रिमूव 15 तारीख पर्यंत 15 तारखेक हियरींग आसा न्हय आमी तितले तरी आमचें काम चालूच आसता खंयचे बारीक पोल्स आसा हे आसा मोडपाक पोल स्टेबिलिटी ना ते आमी काड म्हणून सांग आमचे येईंग आनी येईंग आमी काड म्हणून सांग कित्याक आमकां आमचे सगळे मेळून 3,20,000 पोल्स आसा गोंयांत आनी आमकां 1 रुपया सो वी आर वरीड अबाउट आवर रेवेन्यू वी शूड गेट आवर आयटी डिपार्टमेंट आणि तुमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे रेव्हेन्यू शेअरिंग कशें आसतलें आता रेवेन्यू शेअरिंग म्हणजे तांणी आमकां फॉर्म धाडटकूच आतां आमचे पोल धरले जाल्यार ताणें आमकां पेमेंट करपाचें आमच्या हेजेर पेमेंट करपाचें किंवा ते पेमेंट करतले ते आमच्या हेजेर रेवेन्यू आयटी डिपार्टमेंट तुमकां करता आमचे फर्निचर यूज केलेले आमचे म्हणजे आमचे पोल्स आतां तातूंत कितें फर्निचर म्हणजे कोणाच्यो बिल्डिंगो आसा कोणाचे पाथवेज बीन ते आसा ते त्या पंचायतीक किंवा ते CCPक तशा पूण क्रिस क्रॉस करूंक मेळना पोला वयल्यान तुका तशें व्हरूंक मेळचें ना तुका आयडेंटिफाय करून सेपरेट करूंक जाय आतां तूं जर ते काफे बेंगलोरा कडेन वचशी तुका फायराची ती निसण बकेट आमची इलेक्ट्रीक वयरूच व्हरूंक मेळना सगळे वॅप करून उडयला ताणें तूं थंय वच आनी मातसो फोटो काड आनी पळय सगळें तुका वयर काडूंकूच मेळना फाल्यां उजो जालो सुद्दां जाल्यार ते शिरकून पडटले लोक सो दॅट ऑल्सो इज अ बीग वरी टू अस तांकां हांवें सांगलें ते आनी खांब्यावयले सगळे ते बंचिंग करून दवरल्या पळय ते काड म्हणून ते रेडी आसा ते रेडी आसा म्हणून तांबड हांव रेडी तांणी म्हाका बरोवन दिवचें पडटलें आनी म्हाका आश्वासन 2 म्हयन्यान आमी सगळें क्लियर करता देन वी वोंट डू इट ते क्लियर करून दितात रिटर्न काय ते रिटर्न 3 तारखेक आतां मिटींग आयटी कडेन आहा कोणें फॉर्मां घाल्या ते पळोवचें पडटलें म्हाका कोणें फॉर्मां दिवंक ना तांचे डायरेक्ट आमी कट करून उडयतले तुमच्याकडे लिस्ट ना आयटी डिपार्टमेंटाक लिस्ट कोणाच कडेन आयटी कडेन ना कोणाच कडेन ना आमकां खंय लिस्ट आहा 1 रुपया येना न्ही पात्रांव कोणा कडेन लिस्ट आहा कोणें परमिशनां दिल्या ते चोरयेन बांदल्या न्हय सगळे नियरली तशें हे ना ते सगळे पळय मरे कोणाचे काय कलर आतां तांणी कलर कोडिंगूय म्हाका दिला आतां तांकां आमी कितें केलां कलर कोडिंग दिला हो सारको जाल्यार ताका हो कलर रेड कलर कोणाक ब्लू कलर अशें कलर कोडिंग आसा सो ते थोडे 4-5 जाण उरतले बाकीचे सगळे वतले मागीर ते टेम्पररी 1-2-3 म्हयने ते अंडरग्रावंड करसरी ते दॅट वी कॅन थिंक ओवर पूण आमी ओल्ड पोल्स काडटा ते सगळे काडून उडयतात बॅकलॉग टॅक्स येवपाचो पयशे बॅकलॉग कलेक्शन करपाचें आसा आमी करतले आतां तेणें कितें एप्लिकेशनां दिल्या तेजेर आमी करतले न्ही कोण कोण आहा ते आयडेंटिफाय करतले केन्नाच्यान आहा ते आमकां खबर आहा न्ही तांकां आमी फाटले लायतले दिना जाल्यार हांवें लायसन दिवचें ना ते कशें हे जातले सर फाल्यां तो ड्रायव्ह फोल्ड जातलो फाल्यां म्हणजे शेनवार न्ही सर सो 3 तारखेक सो शेनवार आयतार तशें आमी हे प्रेजेंटली करपाक शकना न्ही आमी आयडेंटिफाय करूंक जाय लोकांचे बाकीचे कितें आसा जाल्यार प्रॉब्लम आसूंक जाय जी तुमी मिटींग आशिल्ले तेन्ना सगळेच आशिल्ले सगळे म्हणजे ते ISOs आनी MSOs मेन कोण आशिल्ले ते थोडे जाण येवंक ना थोडे कोण बॉब मारताले पळय आमच्या नांवान ते येवंक ना ते फाटल्यानच्यान करतात ते आमकां कितें आमी ताजेर काय करूं शकना ते कोण आपूण मेजर हे ते म्हणटाले ते काय आज मिटिंगेक म्हाका दिसूंक ना ते सम पीपल म्हजेर कितें तरी ताणें म्हणलेलें पूण तोच मेन मनीसूच येवंक ना आनी तो येना तो फाटल्यानूच उलयता सो इफ दे हॅव एनीथींग दे हॅव टू कम पेमेंट कितें येवपाचो आहा तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमकां म्हजे 3,20,000 पोल्स आसा 1 रुपया सुद्दां धरला जाल्यार इमॅजिन तूं कितले आनी 100 रुपया धरले जाल्यार इमॅजिन कर आनी एका पोलार एका वायरीक न्ही ते एका वायरीक तुजे एकट्याच्यो 4 वायरी जाल्यार 4 टायम म्हणजे 100 रुपया एका पोलाचे 400 रुपया जाता सो वी आर ट्रायंग आमी येवपाचें म्हजें ट्राय आसा आनी हायकोर्टानी हें दिलां सो पूण आमी अशें फास्ट करपाक शकना न्ही वी हॅव टू आयडेंटिफाय सगळ्यांचेच हे करपाक शकना वी आर डुईंग दॅट ओके